बायगेणकार, भगवती चिमलकरीण, सातेरी माया आणि बाकीची आमची सगळी जी हांगासर दैवतां आसा त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आयज आमच्या गोंयकारां मुखार आमच्या या आंदोलनाच्या संबंधी एक दोन उतरां तुमचे कडेन उलयता. हे जे आंदोलन जे आसा आज म्हाका दिसता आज आमचो 33 डे 33वो दीस आंदोलनाचो. पूण खरी एक्चुअल याची जी लढाई जी सुरू जाल्ली 2024 सप्टेंबर म्हयन्यात जेन्ना हांगासर युनिटी मॉलाचें काम सुरू जालें तेन्ना ही जी लढाई जी आसा ती आमी ग्रावंडाचेर कोर्ट, विधानसभा आणि लोकसभा या 4 पावंड्याचेर आमी आमचे हे आंदोलन जे आसा ते सुरू केल्ले. आता ग्रावंडाचेर जेन्ना आमी म्हटले त्या वेळार आमचे गांवचे जे लोक जे आसा सुरवातीक आमचे खूप यूथ जे आसले तांच्यांनी तेच्या विरोधांत आवाज उठोवपाक सुरवात केल्लो. मागीर ग्रामसभा आयली. ग्रामसभेन जेन्ना आमी आमच्या लोकांक एक केले, अवेर केले, जागृत केले की हेचे परिणाम हांगासर कितें जावपाचे आसा ते, त्या बरोबर आमचे गांवचे लोक आमचे कडेन जुळ्ळे. आनी त्याच बरोबर जेन्ना फुडें आमी जेन्ना मशाल मिरवणूक काडली आनी सगळें केल्या उपरांत आमच्यो सगळ्यो भयणी, आमच्या आवयो, आजो हे सगळे आमच्या ह्या आंदोलनात गेले म्हयनाभर पयला तुमी जुळ्ळे. जेन्ना सीएमान हो अनाउन्समेंट केलो युनिटी मॉलाचो त्याच वेळार आमी आमचे MLA घेवन ताका मेळिल्ले आनी तांकां सांगिल्लें हो युनिटी मॉल आमकां हांगासर नाका, खंयच्याच परिस्थितीन नाका, तुमची जॉबाची आश्वासनां आमकां नाका. सो हे सगळें चालू आसतना तेंच्यांनी कितें केलें, हांगासर बेकायदेशीर रित्या म्हणजे कसली परमिशनां बी न घेता आसतना हांगासर काम करपाक सुरवात केली. सो एक सगळ्यात व्हडलो जो हे मुद्दो जो आसा तो उपस्थित जालो तो असो की हांगासर ह्या वेटलँडाच्या संबंधी सरकारातून पयले जे नोटिफिकेशन आसले तितून 3.5 लाख जी स्क्वेअर मिटर जी एरिया आसा ती आमकां मेळटाली. आणि नंतर म्हाका काही खबरूच ना, दुसरें नोटिफिकेशन काडला तेन्ना 2,66,000 जाले. म्हणजे जवळ जवळ 85 to 90,000 सुमार स्क्वेअर मिटर एरिया आमची वेटलँडाची कमी जाली. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन भेट घेतली तांकां सांगलें अशें अशें जाल्लें आसा, आमी खंयचो रिपोर्ट करपाक मागता. त्या बरोबर तेणी हांगासर आमी तेजे कडेन मागलें आमकां रिसर्वे केल्लो जाय आनी ही जी एरिया आसा वेटलँडाची परतून रिनोटिफाय करपाक जाय. तेतून सगळ्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो हे करून. आनी त्या बरोबर तुमी पळयलां आतां की काल 14 दीस जातलो, पयलो तिसरो दीस. सो तिसऱ्या दिसाचो पर्यंत आमकां कितें आयिल्लें तेंच्यांनी ड्राफ्ट जो आसा सर्वे जो केला ताचे हे फायंडींग कितें आसा तो आमचे कडेन आयिल्लो. आनी काल जालें मागीर 14 दीस म्हणटकच जेन्ना हो रिपोर्ट जेन्ना आयलो आमचे कडेन आमी तांकां सांगलें जेन्ना सीएमान कितें अनाउन्समेंट केलो की 27 तारखेर ते आसा ते आमचे बरोबर मिटींग घेवन हांगासर आसा तो रिपोर्ट हे करून ते डिसिजन सांगपाचें आसा म्हणून. त्या बरोबर आमी 24 तास तेंचे कडेन मागिल्ले. आनी काल अचानक सीएमान आपल्या बंगल्याचेर हे घेतले, प्रेस घेतली, तेंची मिटींग जाली. मिटींग वॉज वन सायडेड. कित्याक आमी 24 वरांचो जो टायम कित्या खातीर मागिल्लो की आमकां तितून जे कितें सर्वे केला तितून कांय ज्यो इनडिस्क्रिपन्सी आसा कळ्ळें न्ही, आमचें कितें हें आसा इनपुट्स आसा ते तांकां हें करपाचें आसलें. आनी त्या प्रमाणे तेणी काल जो पळय अनाउन्समेंट केलो की हांगासर युनिटी मॉल आनी हे जे प्रशासन स्तंभ आसा
ते आमी हांगासर काडटा म्हणून सांगता. आणि त्याच बरोबर तेंच्यांनी आनीक एक जो स्टेटमेंट केलो, जे पयलीं पासून ते जे पालुपत लायत आसले की हे जे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा कित्यान पडना, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना. सो हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन वता ते व्हरून तेका ते आमकां काय पडलेलें ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना, तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोण हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू, तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती. आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो, कळ्ळें न्ही, तो तेंच्यांनी कितें करूंक नासलो, घेवं नासलो. आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हाजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा तें सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. म्हणटकच तो जालां कितें राती जें डिस्कशन जालें GTDC हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले, सो अथवा ओपोनंट नासल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता तें सोड. आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो CMाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. तांणी आपल्या हितून पळय लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा. म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना दोनूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हेरे म्हाज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय न्ही तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा. म्हणून आज सकाळीं आतां म्हाका प्रमोद बदामे सराचो फोन येयल्लो. तांकां हांवें ही गोश्ट लक्षांत हाडून दिली आनी सांगलें तांकां पळय तुमी आमी नासतना आमी तुमचे कडेन 24 वरां मागलेली आसतना तुमी आमकां विश्वासान न घेता, कळ्ळें न्ही, तुमी अशें हें करून मेकळे कशें जाले, कळ्ळें न्ही, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून. आमचो आर्किटेक्ट तुमचो आर्किटेक्ट हेंकां बरोबर घेवन CMाचे बरोबर घेवन आनी हांव काल आनी पयर हांव दिल्लीक आशिल्लो. सो म्हाका काल हें येताले फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते CMान आपयल्लो आसा आनी आसा, कळ्ळें न्ही. पूण हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट. सो ती गोश्ट वेगळी. पण एक गोश्ट आमी परतून हांव स्वागत करता. एक दुसरी गोश्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा, नुकसान केल्लें आसा, कळ्ळें न्ही, तें कितें करपाक जाय तें परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय. सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय. पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून तें हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें करता, कळ्ळें न्ही. एक आणखी एक बरी गोश्ट कशी आसा मुद्दाम जेन्ना आमचो हांगासर हंगर स्ट्रायक जालो सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता पॉलिटिकल हितून आमचो सगळ्यात व्हडलो जो मनीस जो आसा आमचो कॅप्टन विराटो, कळ्ळें न्ही, कॅप्टन विराटो वेरी नेक्स्ट डे बरोबर दुसऱ्या दिसा ओके हय अशें हय एल्वीस सर येयल्लो. मागीर ते आयले आनी तेंच्यांनी एक हांगासर आमकां एक वेगळो हें घालून दिलो, कळ्ळें न्ही, आनी ताका लागून बाकीचे म्हणजे मागीर लोक येत रावले, कळ्ळें न्ही. अशे खुबशे जे आमचे जे हें आसा कोणाची म्हणून नांवां घेवं बाबा आमचो मारियान बाब आसा न्ही तो हांगासर आशिल्लो म्हणजे सगळे मान्युएल आसा सगळे आसा हजारांनी लोक येवन गेले. सो सांगपाचें कशें आसा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद. आनी त्याच बरोबर आमचो जे आमचे सगळे आमी हे आसात गांवचे लोक पूण आमचे ज्यो आमच्या आवयो भयणी आनी आजयो जे तरेन हेंच्यांनी म्हणजे जागृती करपा खातीर मशाली घेवन गांवभर फिरल्यो आपले आमचे सगळे सोयरे दायरे जे सगळे जे आसा वेगवेगळ्या हितून नावशे कुर्ता आनी हेंकां सगळ्यांक वचून थंय वचून, कळ्ळें न्ही, आपले कडेन धुवो आसा आनी कितें आसा तांकां वचून जो पळय सगळो एक प्रकारचो आमचो हें आसा ह्या एजिटेशनाक एक वेगळे जे हें स्वरूप जे दिलें काय न्हू त्या विशयी हांव तेतून खूब धन्यवादी आसा, धन्यवाद करता. हांव म्हटलेलें पयलेंच जे आमचें हें जाल्लें काय न्हू नोटिफिकेशन काडलेलें वेटलँडाच्या हितून 3,50,000 पूण आयज ते हायप जावन
3,83,000 जाला हो आमच्या खातीर ताका लागून म्हणजे हे सगळे कितें आसले न्हू आमी जी रिसर्वे जी पळय मागली आनी आमी परतून हें जालो काय न्हू आमचो दावो खरो ठरलो की हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी सेकंड नोटिफिकेशन जें आसलें 2.66 आनी आतां 3,83,000 फरक पळय कितको तो फरक पळय अशें दिसता हें सगळें जें कितें नाटक केल्लें सेकंड नोटिफिकेशन काडपाचें हें सगळें कितें आसा हें फक्त हांगासर ताका एकोमोडेट करपा खातीर केल्लें असो म्हजो हें आसा तेन्ना हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तुमचे आभार मानता जास्त करून पाळें शिरीगांव मागीर करमळे खोमा हे फोडार आनी हे सगळे लोक येवन आनी सगळे NGOज येवन ज्या प्रकारे तुमी आमकां खूब व्हडले केले आमची तितकी पात्रता नासतना सुद्दां सगळ्या गोंयकारांनी आमकां खूब व्हडले केले त्या बद्दल हांव सगळ्याचे आभार मानता आनी हें नोटिफिकेशन नवीन जें आमी मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आनी ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून ते आमकां सारके आनी हेच्या फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता कळ्ळें सो म्हाजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें की लोकांचे सेंटिमेंट लक्षांत घेवन आपूण कितें करता सांग पळया हो जो हें आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते आपूण फाटीं घेता आनी दुसरें कितें म्हटलें हायवेच्या सायडीक आसा आनी हें आसा अशें म्हणून तेणी तें जस्टिफिकेशन दिलें सो म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा सो म्हाका दिसता दोतोराक हो आमच्या सेंटिमेंटाचो ती वाट पळोवपाक आमकां लावपाक जायनासली इतकेंच म्हजें हें आसा म्हज्या आमच्या सगळ्या हेच्या वतीन भयणीच्या आनी हेच्या वतीन हांव उलयतां इतको टायम काडपाक जायना दुसरी कडेन शिफ्ट करता काल जशें की गोवन बाबान सांगला ते काल जे आमकां प्रेस नोट धाडले आनी CMOनी सांगले की GTDC प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून अशें एक प्रेस नोट येयल्या CMान आपल्या तोंडांचेर सांगून सांगले की हे प्रोजेक्ट हे करता म्हणून त्या विशयाचेर आमी उलोवपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता जे डिसिजन आहा ते आमचे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करता तेजे आमी वेलकम करता बट बाकीच्यो ज्यो स्टेटमेंट CMान सांगला की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान हे प्रोजेक्ट्स पडना ते आमी ताका एग्री जायना कित्याक अजून पर्यंत रिपोर्ट जो आसा फायनल जावंक ना काल 6 पर्यंत आमची टीम जी आसा इंजिनियर्स आमचे विलेजर्स GTDCन आसले ते कॉन्टूर मॅप सर्वे प्लॅन्स ते रेडी करताले ते आमकां 6:30 सुमार मेळ्ळा आनी मागीर तो रिपोर्ट ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेले आसा तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे येते करून तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दिताले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते मात हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ताका लागून करूंक नासले हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो कित्याक हेज्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले जागा अपोज जाली हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली पण युनिटी ओपन म्हणून आमी डिमार्केट कर म्हटलेलें एज पर NIO रिपोर्ट एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आनी एज पर आवर प्रायवेट रिपोर्ट सो ते तुमी रिपोर्ट कंपायल करून हे स्टेटमेंट GTDCन आनी CMान दिवपाक जाय आसले तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना रिसर्च करूंक ना फक्त मॅपिंग केला तेच तेंच्यांनी सांगला की अशें जाला म्हणून मात ते अजून काय सारकें ना अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना आमी क्लियर करता दुसरो मुद्दो आहा तो आमचो वो हेजो स्ट्रायकाचो जशें की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटला तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक हो आतां फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजे मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली सो तेजे पुरो आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले मात 30 तारखेचे जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महा आंदोलन ते चालूच उरतलें कित्याक हे जे आमी सांगलेलें की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन तमाच्या अगेन्स्ट नासले हे जे आमचे महायुद्ध आसले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आसले ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एग्जांपल कोडार मागीर आमचे बोमा पाळे आनी मागीर नावशी ते सायडीक आनी सगळे आनी ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोळाचे फिशरमॅन्स येयले ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून आनी जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आमचें महा आंदोलन
फाल्यां जातले पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले त्याच टायमाचेर जातले तें स्वरूप कितें आसतलें आमचे जशें की भाऊन सांगता थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसा की जागा आमकां मेळपाक जाय दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅव्हेशन केला आनी डॅमेज जाला नॅचरल फ्लो बीन सगळें हे करून फिलिंग करून सगळें तेंच्यात पुरयल्लें आसा पत्र लायल्लें आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले मात आमचें आंदोलन तें फाल्यां तें स्वरूप फुडें कितें वयता ना तें सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें मात महाआंदोलन तें आहा तें फाल्यां जातलें म्हणजे मग ऑफिशियली कितें आयला तो प्रेस नोट ऑफिशियल जीटीडीसीसून येयला तो ना ना प्रेस नोट इज डिफरंट आम्ही कम्युनिकेशन आम्ही वेलकम कितें केला जे प्रेस नोट येयला पळय ते वेलकम केला आनी सीएमान सांगला पळय की हे केला तेच आमी अजून कॉल ऑफ करूंक ना स्ट्रायक अजून आमी ते पळोवंक ना की हांगासर आमी उरता इवन आमी हेवूय म्हणटा की महाआंदोलन आमचे चाल आसा म्हणून ते आयज मिटींग घेवन मागीर तो आंदोलनाक आमी फुडली आमची दिशा आहा की ती सांगतले ताच्या भितर आमी एक डिमांड करता की सरकारान आमकां ते अजून सर्वे कंप्लीट जावंक ना तोवूय आमी सांगता सर्वे अजून कंप्लीट जावंक ना आमी सरकाराक मागता की आमकां जाता जाल्यार आमकां डीपीआरची कॉपी एक दिवची की डीपीआरान क्लियर जाता खंय इन्फ्लुएन्सन झोन पडटा का ना ते ड्रॉईंग सेवेज खंय वयता ड्रेनेजीस खंय वयतात सगळें ते कळटा तोवूय दिवची कित्याक आमची आजून स्टडी एनालिसीस चालू आसा ते कॉपी मेळटा जाल्यार आमकां तिवूय दिवची आनी आमी ते फुडें मागीर सरकारा कडेन मांडटले आनी सरकाराक रिपोर्ट दितले सरकारान म्हणला हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून पूण प्लेस अजून पासून सांगूंक ना फाल्यां तुमी कितें म्हणलेलें युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणलेलें जेन्ना तुमी गोंयकार म्हणटात फाल्यां समज हे मेरशे आयले आनी फाल्यां समज मेरशेकारांचो ओपोज आहा जाल्यार तुमी मागीर कितें उरतले त्या आमी टायमार बरोबर आसा न्ही ते सांगले ना बरोबर आसा न्ही तेच म्हणटा म्हणजे तुमकां पडोंक ना म्हणलें न्हू तुमी आमकां पडोंक ना 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 तशें न्ही तें जावनाका म्हणून सांगता हे जे आंदोलन आहा पळय हे आंदोलन फक्त चिंबलाकारा पुरती ना हे आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचे हे चिंबलाचोच प्रॉब्लम असो ना जायत थंय वचोंक गायलो जाल्यार आमचे गोंयभर प्रॉब्लम आसा आतां सरांचे सांगलें आमकां पडलेलें म्हणजे तशें ना जसो चिंबलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट जर तुमी हांगा अदर देन चिंबेल दुसरे कडेन आतां तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता बाबा दुसऱ्या त्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले आतां फॉर फाल्यांचें एग्जांपल जें आंदोलन जें आहा पळय फाल्यांचें हे फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंबलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना आख्खे गोंयभर लोकांचे दुखणें आहा पळय ते फाल्यां त्या आंदोलनान लोकांनी सांगपाक जाय सो यू शूड वेट फॉर दॅट डिसिजन न्हू खंय शिफ्ट करता पळय पळय तुमी रावपाचें ना बाब मॅन्युएल कितें आसा गव्हर्मेंट जो कितें स्टेटमेंट करता आतां म्हाका सांग काल बाब निलेश काब्रालान स्टेटमेंट काडलो चिमलकारांक जर नाका जाल्यार आपूण ते खंय कुडचड्याक व्हरता म्हणून बरोबर काय न्ही सोशल मिडियाचेर न्ही म्हाका कात्रीन धरूं नाका आमकां कात्रीन धरूं नाका कळ्ळें न्हू सो ते दिसाय कशें जाल्लें सांग पळया अशें म्हटलें आमी नांवां घेतलेलीं आमी कांय हें आसा ती अमके कडेन कित्याक व्हरूंक शकना तमके कडेन कित्याक व्हरूंक शकना थंय सरकाराची जागा आसा सेम अशें सांगिल्लें तुवें आनी आतां सांगता हांव आतां सोशल मिडियाचेर हें जालें कितें ताका कावंटर केलो न्ही तूं सांगपी कोण काय म्हणून आमच्या हितून सावड्डें जाय म्हणून तो बरोबर काय न्ही सो हेचेर आतां आमी कितें न पडटा आमचो इतको स्टँड आसा हें एजिटेशन आमचें हें जाल्या उपरांत जर तर सगळें आमचें बरें जाता आसत खंयच्याच गोंयकारांनी अशें समजुचें न्ही वील टेक अ ओथ सांगता तुमकां एक ओथ घेतले आमी आनी अशें ठरयतले ज्या ज्या जाग्याचेर खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातले आमची जी फौज जी आसा सगळी ह्या आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान रावतले ही आमी आमच्या बायंगणकाराच्या हितून आमी तुमचे कडेन ओथ घेता कारण कशें आसा आज जे तरेन तुमी आमी जेन्ना हितून त्रासान आसले सगळे गोंयकार जे आसा कळ्ळें न्ही कांय प्रत्यक्षान येवंक शकले ना परंतु ज्या तरेन सोशल मिडियाचेर तुमच्या वतीन जर हें जालो पळय काय न्हू हेचो कळ्ळें न्ही हो खुबसो म्हणजे आमचें कितें आसा लोकशक्ती वाडोवपाचो हें आसा कळ्ळें न्ही लोकांची चळवळ फुडें व्हरपाचो एक हें आसा आमकां मार्ग दाखयलो कळ्ळें न्ही आमी फक्त कितें जालें सांग पळय आमी निमित्त मात्र जाले आनी दुसरें कांय ना बाबा गोवन बाबा ऑफिशियली कितें लेटर रायटींग कितें जेन्ना एक कशें आसा सीएमान जेन्ना काल तुमच्या सगळ्यांच्या समोर करुया मरे मागीर जर तर नेगार जर वयता आसत इतकें हें आसा आमची लोकशाही कमजोर आसा तो जो स्टेटमेंट आतां काल तेणी केला पळय काय न्ही तो जर तो नेगार जर वता आसत तो कोणी सीएमान केला काय सीएमान जीटीडीसीन केला केला सीएमान स्टेटमेंट केला कळ्ळें न्ही सीएमान अरे बाबा गाडयेन वयतना हांवें आयकलो ना ना हांवें ना आयकलो ना ना कळ्ळें सीएमान सांगूंक ना शिफ्ट करता ओके
ओके तशें जर आसा जर जाय कळ्ळें न्ही वील प्रेस फॉर आमी एका सीएमाक मेळटा आनी ताका सांगता तुवें जें कितें हें केल्लें आसा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें करता सांग पळया तुजे कडेनसून हें मागता कळ्ळें न्ही गोविंद बाब तुम्ही आता तेणी इंटेन्शन सांगला की ते स्क्रॅप करूंक सोदता हिंच्यान एटलीस्ट वर्बली ह्या प्रेस नोटा थ्रू तुम्ही तरी महाआंदोलन करता तुमकां दिसता अफेक्ट जातले तुमचे हेका परत फाल्यां जो आमचो हें आसा पळय जे तरेन आतां तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आमकां आयज पर्यंत तुमी पळयला हो बावडो आसा तो भुरगो आमच्या गांवचो बरोबर हो आरजी खातीर काम करता पूण आमी खंयच हें जें आसा आमचें आंदोलन जें आसा पळय काय न्हू ताका राजकीय स्वरूप पॉलिटिकल हें दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक ना फाल्यां सुद्दां जें कितें आसा तुमकां दिसतलें की फाल्यांचो जो हें आसा थंयसर आमकां जी कितें काल जी घटना घडला आतां सीएमाच्या बाबतींत जे तरेन तो हें आयला कळ्ळें न्ही हेज आउटस्पोकन कळ्ळें न्ही अशें आसा हें केल्लें आसा कितें कळ्ळें न्हू थंयसर मागीर फाल्यां आमचो थोडो फार आमी जें कितें उलयतले तेका हें थोडीशीं बंधनां येतलींच हें आमकां खबर आसा आनी तें सगळें हें दवरून ती शिस्त दवरून फाल्यांचें जें आंदोलन जें आसा तें तशेंच आतां पर्यंत जशें आमी शिस्तप्रिय म्हणजे गांधी मार्गान जें आमी हें केल्लें आसा तशेंच हें आंदोलन फाल्यां जातलें कित्याक आमकां कोणाचो जे कोण आमच्या गोंयकाराचो कोणाचोच आमकां हें घेवपाचो आमचेर राग काडलेलो ना तुमकां दिसना हे हडबडीन जेन्ना स्टेटमेंट जे येता गव्हर्मेंटाच्या थ्रू की आमी स्क्रॅप करूंक सोदता तेंचो इंटेन्शन तुमचो महा शिफ्ट करपाचो तुमचो महा आंदोलन रोख करपाक थांबोवपाक केलेले पूण तुमी महा आंदोलन करता हे तुमकां आमी कशें दिसना म्हणून कितें म्हणटा राव आमी कितें आमी आतां फाल्यांचेर कॅन्सल केलें करूंक ना आतां आमी आतां ही तुमचे कडेन सगळे आमचे मतां व्यक्त केल्या नंतर तेंचो कितें तरी आसतलो से आसतलो फाल्यां से आसतलो अथवा आतां तुमी कोण तरी विचारतले कळ्ळें न्हू तेजें रिपरकेशन कितें आसा तें आमकांय कळटलें सो त्या बरोबर फाल्यांची आमची धार जी आसा पळय काय ती तेचेर आसतली न्ही तांच्या हेचेर आसतली सो ते जर तशें जर करता आसत एक थोडक्यांत हो जो GTDCन जो प्रश्न रिलीज काडला तेजेर तुमी सहमत आसा काय म्हणून हांगसर शिफ्ट करता अशें ऑफिशियली खंय म्हणून ना प्रेस जो पळय तेंच्यांनी काडला आमी तेंचे कडेन डिमांड करूंक शकता कारण युनिटी मॉल जो आसा आनी तो तेंचो प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही प्रशासन स्तंभ आसा तो जेडीचो कळ्ळें न्हू सो तेका लागून कशें आसा आमी स्पश्टीकरण मागता न्ही सीएमा कडेन स्पश्टीकरण मागता तुका रिटर्न कितें आयला काय प्रेस नोटाचेर रिलाय करूंक जाता प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आहा आमी कांय घोशीत कॉलाप करना आमचें महाआंदोलन करप करना ते क्लॅरिफाय कितें करता काल जे प्रेस नोट येयला आनी सीएमान ते 2 स्टेटमेंट दिला की GTDC प्रेस नोट इश्यू करतलो आनी इन्फ्लुएन्स जो ना पडना त्याच्यात क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जे आसा अजय आता तुवें म्हणलें पळय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येयना म्हणून सांगलें न्हू सो तेका तेणें दवरल्या फाल्यां आनीक कितें प्रोजेक्ट कर तुमचें कितें आहलेलें म्हणून राव करता हाय काय तुमचें कितें आहलेलें की तुमी हिंगासर कांयच आनीक येवंक दिवचें ना फुडाराक तुमकां हें त्रास जावंक पावचें ना म्हणून प्रोसेस जो आसा पळय आयज आमी काल जे सर्वे जाला 24 वरां मागलेली 24 वरांतून सोंपोंक ना आमचो जे सायंटिफीक रिसर्च कितें एनालिसीस कितें आसा ऑब्जर्वेशन्स आहा ते आमी जे कोण टीम आसा पळय ते ड्राफ्ट्समॅन्स आमकां दिला ते कंट्रोल मॅप्स दिला ते सर्वे प्लॅन्स दिला ते आमी दितले पळय लक्षान घ्या हो जो मिनिट्स केला ते GTDCच्या बदामीन केला ते मागीर वेटलँडान व्हेरीफाय करपाक जाय एनआयन व्हेरीफाय करपाक जाय DSरान व्हेरीफाय करपाक जाय विलेजरांनी व्हेरीफाय करपाक जाय मागीर लेक मॅनेजमेंट कमिटी आहा BMC आहा ते सगळे इनपूट दिवन रिपोर्ट तो फायनल जातलो सो तेज्या नंतर मागीर डिमार्केट जातले हो प्रोसेस फक्त डिमार्केशन प्रोसेस आहा फक्त आमची बाउंड्री आनी आमचो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कितें आहा पळय आनी मागीर हायेस्ट लेकाची बाउंड्री बफर झोन ते डिमार्केट करपाक कितली वर्सांचे जावंक नासले तो प्रोसेस युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक ना तो आमी हो प्रोटेस्ट हो चालू केल्लो आसा तेजी दिशा कशें वयतले फुडें कितें वयतले ते तुमकां फाल्यां मेरेन दितले फाल्यां आमी 24 वरां टायम दिला न्हू आतां आमी राती 12 पर्यंत बशिल्ले ते सांगता तुमकां कळ्ळें न्ही तो जो पळय तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिला पळय सर्वे रिपोर्ट दिला ताजेर ड्राफ्ट मिनिट्स हय ड्राफ्ट आनी ताजेर आमचे राती भरपूर डिस्कशन जालां तितून कांय डिस्क्रिपन्सीस आसा तो हायेस्ट जो आमचो वॉटरमार्क जो आसा कळ्ळें न्ही तो जो आसा तो आमकां आतां हें जावंक ना रिफ्लेक्ट जाला असो दिसूंक ना कळ्ळें न्ही
तुम्ही नाशिल तर तेन्ना तेका लागून ते सगळे डिस्क्रिपन्सीज जेन्ना आमचे एक्सपर्ट्स आमचे ॲडवोकेट्स हायड्रोलॉजिस्ट वांगडाच आमी ब्रीफ करतले जेन्ना ते आमी तांकां दितले सो तेजेर आतां उलया नाका फक्त आमी क्लॅरिफाय केला की जे सीएमान फर्स्ट स्टेटमेंट दिला पडना ते आमी एक्सेप्ट करिना आनी नो इट इज वन सायडीड कशें वन सायडीड तांणी तांचे जे हें आसा पळय काय न्हू तेंचे बरोबर बसून तेंच्यांनी ठरयलें आमी आसलो आमचो सहभाग आसलो आमी आमचे अभ्यास करपा खातीर 24 आवर्स मागिल्ले न्ही आतां ते जर बाबा दोनाचें जर हें आयकून बाबा आमी ह्या निर्णया पर्यंत येता अशें जर जाल्लें म्हणजे इतको तेंप रावलेच न्ही म्हाजें आतां म्हाका उलोवचें पडटा सीएमाक मातशें बाबा 24 वरांत दिवन समज तो निर्णय आज जर घेतलेलो जर जाय कोण कोणाक गळार मारचें नाशिल्लें अशें म्हाजें म्हणणें आसा दुसरें म्हणत जाल्यार सीएमान तुमकां प्रत्यक्षान येवन सांगूंक ना न्हू तेणें म्हणल्यार की तुमकां मेवतलो म्हणून 15 तारीख जेन्ना तुमकां मेवलो पळय तेन्ना तुमकां मेवतलो म्हणून सांगल्यार अजून पासून तर तो मेवंक ना आनी तुमी आर डिपेंडींग ओन्ली ऑन द न्यूज रिपोर्ट म्हाका सांगता आय वॉज इन दिल्ली पयर हांव दिल्ली आसलो 2 दीस हांव दिल्ली आसलो म्हाका तेंच्यांनी परत म्हाका फोन केल्ले हेणे केले म्हाका फोन मामलेदारान केले अशी अशी सराची मेसेज आसा ते तुमकां सांगता हांव मागीर कलेक्टरान फोन केलो तांच्यांनी म्हाका सांगलें आनी मागीर हें आसा वेटलँडाचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की सीएम आसा ते तुजे कडेन करून करता पूण हांवें तांकां सांगलें म्हजो हें आसा तो खूब हें आसा कळ्ळें न्ही हांव म्हाका लेट जातलो पण तेंच्यांनी म्हणजे सांगपाचें कितें आहा की म्हजें रिटर्न तिकेट कितक्या टायमाचेर आसा कळ्ळें न्ही तें सुद्दां तांकां खबर आसली कळ्ळें दिल्ली सुद्दां म्हणजे तूं अमक्या टायमार पावतो तेन्ना तरी यो लेट सुद्दां जाल्यार यो पूण जालें कितें जो पर्यंत आमचो रिपोर्ट घेवन आमचे सगळे बसलेले हांव डायरेक्ट तो रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तो हें करपाक हांव सीएमा कडेन वचूंक ना आयज जर आसा आयज आमी हें करतले आमी म्हटलेलें सुद्दां सांगिल्लें ताका कोणाक बदामीक सांगिल्लें आनी एकाय सांगिल्लें एक काम कर शेनवारा दिसा तुमी दवरा म्हणून कळ्ळें न्ही परवा कळ्ळें न्ही बरें वेवस्थीत बसून आमी हें करुया म्हणून सो तेंच्यांनी आयकून सांग तुम्ही दिल्ली गेल्ले पळय अबाउट एसटी रिजर्वेशन एकट्या खातीर तर कितें जालें डिस्कशन आसा तें सो ते इम्प्लिमेंट जातले बिफोर 2027 जातले इलेक्शनां ते आमी घेता एक वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स विशय असो तो आता अजय तुमचे फाल्यां महाआंदोलन आहा गोमकारांनी तुमचो तेंचो कितें डिमांड आहा तो फॉर एग्जाम्पल आतां बोंडवाल लेगाचो तेंचोय डिमांड तुमी इन्क्लूड करून सीएमाक येतले तेजी कितें आसा पळय स्ट्रॅटेजी कितें आहा पळय ते फाल्यांच आमी आज करतले मात लोकांनी सांगला ते जशें की काल आमचे बोमा जाता तेच्या पयर तालिगांव जाली आनी काल आमच्या पाळ्यान कुडका ते सायडीक जाले लोकांनी आपले इश्यूज कितें आहा ते म्हणून आमी ते युनिटी ऑफ गोवर्स थंयसर फाल्यां घालयतले आनी कितें आसता पळय आमची स्ट्रॅटेजी आनी कितें डिमांड्स आहा पळय ते आमी फाल्यां आउट करतले एकूच जालां सांगता तुमकां ह्या हितूनसून युनिटी मॉलानसून एकूच सिद्ध जालें मॉल थंयच आसूं दी पूण हेंच्यांनी आमकां बरी संदी दिली बाबा बरी संदी कितें दिली की आमची युनिटी करपाची आमची युनिटी तुम्ही पळयला आतां एक प्रकारचो एक जो हायप जो आसा तो दिलो आमकां बाबा चला तुमी युनायट जाया म्हणून कळ्ळें न्ही दीस जाले म्हण्या सारकें आतां पळय आमगेले सर्वे बिर्वे ते करून पळय गेले आनी सीएम सांगता सीएम न्ही कोण तो बदामी आनी ते कोण सांगता पळय की हांगा जी पळय तो प्रोजेक्ट येतालो तो जागो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना म्हणून कितें आनी सीएम हांगा थंय असेंब्ली तेच उलयतालो तो जागो त्या हेतून पडना म्हणून आतां मुगेले तूं परत म्हणटली सीएम मुगेले आतां परत तुका एकूच सांगणे सगळे आमच्या बायलांच्या वतीन तो जागो ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स पडना जाल्यार तो तुवें तेतून घालचो आनी आमकां तो एक दिवचो हे मुगेले आमचे सगळे बायलां वतीचे आमचे चिमोलकारां वतीचे तुजे मागणे सारकें जाल्यार कितें कळ्ळें तुका आमी मानतली टुरिझम डिपार्टमेंटान राती लेट पत्रक काढला की दोनवले प्रकल्प